माझी हीच की आम्ही आमच्या बैठकीन व विषय सकयल्यान म्हणजे हे जे इंट्रोस्पेक्शन जे केतनान म्हटलां ते करतलेच, खऱ्या अर्थान करतले आणि तेजेर आमी निर्णय घेतले आणि प्रेसा समोर येतलेच. कारण आतां पर्यंत म्हणजे फाटली 2 वर्सां किंवा 2.5 वर्सां पत्रकारांनी आमचो विशय मातृभाशेचो विशय लावून धरलो. तुमकां लागून आमचे खूब म्हणजे मदत जाली. तुमकां सांगल्या शिवाय आमी खंयचेच पावल फुडें उचलपाना हे तुमकां एक आश्वासन दिता. आणि जे कितें आयज केतन भाटीकारान स्टेटमेंट केला तेजेर आमचे पक्ष अध्यक्ष जे आसा तुमच्या समोर फुडल्या आठवड्यान बीन येतले. गोंयांक भारतीय जनता पार्टीक पर्याय जो आसा पळय तो गोवा सुरक्षा मंचूच दितलो हे आतां गोंयकारांक खबर आसा. आनी एक गजाल आमी लक्षांत घेवंक जाय ती अशी की गो हत्या बंदी हो फक्त विश्व हिंदू परिशदेचो विशय ना, हो भारतीय जनता पार्टीचो विशय आसा. थंय यूपीन आदित्यनाथ सरकारान सुद्दां गो हत्याचेर बंदी हाडिल्ली आसा. त्या विशयान गोंयचे सरकार आणि गोंयच्या मुख्यमंत्र्यांचे कितें विधान आसा हे गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट करचें इतलेच आमची तांचे कडेन मागणी आसा. तो ताजे वैयक्तीक जे मत आसा ताणें सांगिल्लें आसा. पक्ष अध्यक्ष आमचे जे आसा मान्य आनंदबाब शिरोडकर हेंच्यांनी पक्षाचें धोरण काल स्पश्ट केलां आनी तें धोरण सर्वायव जाता. फाल्यां हृदयनाथ शिरोडकराचें पर्सनल वक्तव्य जें आसा तें वक्तव्य आनी पक्षाचें धोरण हितून फारकत आसूंक शकता, पूण पक्षाचें धोरण हें अल्टिमेट आसता आनी त्या पक्षाच्या धोरणाक घेवन सगळे कार्यकर्ते वतले. डॉक्टर केतन भाटीकारान जे पर्सनल आपलें मत सांगलां की तेंचे बीफ बॅना बद्दल विशय जो आसा किंवा VHPचेर बॅन घालपा बद्दलचो विशय जो आसा ताका तांचो जरी पर्सनल सपोर्ट जरी आसलो तरी पक्ष जो आसा तो कंप्लीट विरोधान आसा. बीफ जो आसा किंवा काव स्लॉटर जे आसा काव स्लॉटराचेर बंदी ही हाडपाकूच जाय. जशें केंद्र सरकाराचे सर्क्युलर आयलें ते सर्क्युलर इम्प्लिमेंट गोंयांत जावंकूच जाय हेजे पक्के विचाराचे आमी सगळे लोक आसा. दुसरी गजाल म्हटल्यार जे कालचे आमच्या अध्यक्षान सुद्दां विशय काडलो की विलींग चर्चीचे 2 पाद्र्यांचे केसी ज्यो फाटी घेतल्यो म्हणजे एक वटेन कोर्टाची मोकरी हे सरकार चलयता. तिसरी गजाल म्हटल्यार कोण कितें डिमांड करता हे इम्पॉर्टंट ना. म्हणजे कोणें समजा कितें डिमांड करूंक येता पूण त्या डिमांडाचेर मनोहरबाब पर्रीकरांचें मत कितें आसा हें मनोहरबाब पर्रीकर स्पश्ट करप हें इम्पॉर्टंट आसा. कारण केंद्र सरकाराचें एक मत आसा आनी केंद्रान भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा. गोंयांत सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचेंच सरकार आसा. ताजें मत जर वेगळें आसत जाल्यार म्हाका दिसता की भारतीय जनता पार्टीक गँगरिंग जाल्लें आसा आनी गोंयचें भाजप जें आसा तें भारतीय जनता पार्टीक कापून उडोवचें अशें म्हाका तरी दिसता आनी भारतीय जनता पार्टी शुद्ध करची. आमी जें काम करता तें ऑलमोस्ट जें भारतीय जनता पार्टीन काम करूंक जाय आशिल्लें तें आमी काम सुरू केल्लें आसा.